अन्न सुरक्षा आणि नितळसाणीच्या नेमाचे उल्लंघन करपी व्यावसायिक संचालकांचेर एफडीएन व्हड कारवाय केल्या। बांबोळे आणि पणजेच्या 5 आस्थापनाक बुरशेपणाक लागून बंद करपाचो आदेश दिला। पणजेच्या एका रेस्टॉरंटाक 5,000चो दंड घातला आणि उच्च टीपीसी पातळेचे रांदपाचे तेल जप्त करून भायर उडयला। मजगती बांबोळे परत ह्या गुन्यांवकारांचेर एक व्यावसायिक संचालक आड एक केस नोंद जाली। ही खाशेली तपासणी मोहीम अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे संचालक श्वेता देसाई हांच्या मार्गदर्शनाखाला जाल्ली।